नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांबरी पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. भक्तांच्या उल्याक धांवपी आई श्री लयराई देवीचे जात्रेक उमेदीन सुरवात. धोंड भक्तांच्या साक्षीत जात्रेच्यो परंपरा आनी विधी सुरू. मुख्यमंत्र्यान घेतले देवीचे दर्शन. गोंयांत मनशांक शॉक लागून मरण येवपाच्या घडणुकांनी जाल्या वाड. फाटल्या 8 दिसां भितर घडल्यो 3 घडणुको. मोल्या पळसकट्टा पार्सेकर फूड्स कंपनी आड 19-30 साले थळाव्यांचे आंदोलन सुरूच. सरकारान घेवची दखल. मुख्यमंत्र्याच्या जल्मदिसा दिवचो न्याय. आंदोलनाक बशिल्ल्या बायलांची मागणी. सेंट फ्रांसिस झेवियर हांचे विशीं केल्ल्या आक्षेपार्ह विधानाक लागून तापला राजकीय वातावरण. मुख्यमंत्र्याच्या जल्मदिसा पयलीं खट्टाराक करात अटक. विजयाची मागणी. बायलां आरक्षण विधेयकाक लोकसभेत विरोध करपी काँग्रेसीक येवपी वेंचणुकेंत लोकांनीच दाखोवची सुवात. काँग्रेसीच्या विरोधा खातीर विधेयक जावपाक शकलें ना संमत. मुख्यमंत्र्याची काँग्रेसीचेर खर टिका. आनी बायलांच्या आरक्षणाक काँग्रेसीचो ना विरोध, पूण सरकारान पयलीं जाती प्रमाण जनगणना करून हे जनगणनेच्या आधाराचेर बायलांचे आरक्षण लावचे चालीक. काँग्रेस गोंय प्रभारी अंजली निंबाळकाराची मागणी. आता पळयात खबरो विस्तारान. लाखांनी भक्तांचे श्रद्धास्थान आशिल्ले श्री लयराई देवीचे जात्रे निमतान शिरगांवा भक्तांचो महापूर उसळ्ळा. शिरगांव वाठार गर्देन फुलून गेला. गोंया सयत हेर राज्यांतल्या धोंड भक्तगणा सयत हजारांनी भाविकांची पावलां शिरगांव वळपाक लागल्यात. मजगती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी देवीचें दर्शन घेतलें. सगळ्यांक जात्रेच्यो परबी भेटयत कोणेच कोणाच्यो धार्मीक भावना दुखोवच्यो न्हय असो उलो मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मारलो. भक्तांच्या उल्याक धांवपी आई अशी श्री लयराई देवीची नामना आसा. मंगळारा फांतोडेच्यान धोंड भक्तगणा सयत वेगवेगळ्या वाठारांतल्या भक्तांची पावलां शिरगांवा वळपाक लागल्यात. जात्रे निमतान पुराय शिरगांव वाठार मंगल आनी भक्तिमय वातावरणात न्हावन गेला. लयराई देवीचे जात्रे निमतान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आनी आमदार प्रेमेन शेट हांच्यांनी लेगीत देवीचे दर्शन घेतले. सगळ्यांक सुख आनी समृद्धी प्राप्त करून दिवची अशी प्रार्थना मुख्यमंत्र्यान देवी कडेन केली. मुख्यमंत्र्यान जात्रेची समेस्तांक परबी दिली. तशेंच कोणेच कोणाच्यो धार्मीक भावना दुखोवच्यो न्हय असो उलो मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार मारलो. शिरगांवच्या देवी लयराई जात्रेच्यो समेस्त गोंयकारांक आनी सगळे धोंड कर्नाटक महाराष्ट्र ह्या बॉर्डरीवेल्यान येवपी सगळ्या लोकांक जात्रेच्यो खूब खूब शुभेच्छा. देवी लयराईच्या जात्रेक पुरायच्या काळांचें विशेष म्हत्व आमी पळयता. पुराय शिरगांव परिसर मोगरेच्या कळ्यांनी गरवळून गेल्लो आसा. वचत थंयसर आमकां सगळ्या जाणांक मोगरेचे कळे दिसता. फुलकारां आसत किंवा बाकी सगळे जाण मोगरे स्पेशली जे लायतात तांचें हांव खूब अभिनंदन करता. इतली वर्सांची परंपरा सांबाळटा आसतना लॅक्स ऑफ रुपीजचो बिझनेस मोगरेच्या काळांतल्यानूच जाता. पण ही परंपरा सांबाळपा खातीर विशेष करून ज्यो महिला भगिनी ह्या विशेष मोगऱ्याच्या काळांचो लागवड करतात तांकांय शुभेच्छा दिता. जात्रेच्या निमित्तान आमच्या पुराय प्रशासनान फाटले 2 म्हयने कंटिन्युअसली आमकां काम करीत आसा. एक्शन प्लॅन, डिजास्टर मॅनेजमेंट प्लॅन तांच्यांनी रेडी केला. फ्रॉम कलेक्टर, पुलीस, हेल्थ सर्विसीस, PWD आनी बाकी सगळे जाण हांवें स्वता नियाळ घेतला. आमचो स्थानीक आमदार प्रेमीत रेसिडेंट गोंय कंटिन्युअसली मॉनिटर करीत आसा आनी ह्या पुराय परिसरांत कोणी जाल्ल्या पद्दतीचो कसलोच बारीक सारीक सुद्दां इन्सिडंट परत चुकून सुद्दां जावचो न्ही हाची खबरदारी आमी घेतल्या. सगळ्या भाविकांनी हाची दखल घेवची. सगळ्या भाविकांनी सहकार्य करचें. खंयसरूच गर्दी लायक सिच्युएशन क्रिएट करचें न्ही. वयल्यान वॉलंटरिली अशा पद्दतीच्या हातूंतल्यान जर गर्दी खंय जाता आसत जाल्यार स्वताहून फुडें सरून ही गर्दी कमी कशी जातली हाचो प्रयत्न सगळ्या जाणांनी करचो. हांव देवी लयराई कडेन मागता ह्या वर्साची जात्रा ही बऱ्या वेवस्थीतपणे पार पाडची आनी सगळ्यांचेर सुख समृद्धी आनी आरोग्य जायी असो आशिर्वाद दवरचो आनी निर्विघ्नपणे जात्रा
पार पडली हे देवी कडेन मागणे. देवीची जात्रा सगळ्या भाविक भक्तांना या जात्रेची शुभेच्छा. आज देवीचा अखंड आशीर्वाद या जगताचे लाभचे प्रत्येकाची चित्र बदल अशी गावा लागेल. आज या निमित्त सगळ्याच्या भाविक भक्त आणि गोडगड या सुद्धा राहतात आणि या देवाच्या दर्शन घ्या. आज नमाजमध्ये आवाहन करतो की लोकांनी संयम बाळगून या देवीच्या आशीर्वाद घ्यायचे आणि भक्तगणाने व्यवस्थितरित्या दर्शन घ्या. गोमंतक टीव्ही खातीर शिरगांवच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. दवर्ले वाठारात इलेक्ट्रिक हिटर रॉडाचो वापर करतना विजेचो शॉक लागून रेश्मा सलीम नदाफ हे बायलेक दुर्दैवी मरण आयले. 8 दिसां भितरली शॉक लागून मरण येवपाची ही तिसरी घडणूक आसा. गोंयांत हालीं शॉक लागून मरण येवपाच्या घडणुकांनी वाड जाल्या. 8 दिसां भितर शॉक लागून मरण येवपाच्यो 3 घडणुको घडल्यो. पयली घडणूक केपें वाठारांत घडली. एक बायल स्टिलाचे लांब पायप घेवन आंबे काडपाचे यत्न करताली तेन्ना विजेच्या सरयेक स्पर्श जाल्ल्यान तिका मरण आयलें. दुसरी घडणूक पर्रा वाठारांत घडली. घराची खंडीत वीज पुरवण सुरू करचे खातीर MCB तपासतना विजेचो शॉक लागून एका दादल्याक मरण आयलें. आता तिसरी घडणूक दवर्ले वाठारांत घडल्या. इलेक्ट्रिक हिटर रॉडाचो वापर करतना विजेचो शॉक लागून रेश्मा सलीम नदाफ हे बायलेक दुर्दैवी मरण आयलें. रेश्मा आपल्या घरात उदक तापोवपा खातीर इलेक्ट्रिक हिटर रॉड हाताळटाली. ह्या वेळार तिका खर विजेचो झटको लागून ती बेशुद्ध जाली. बेगोबेग तिका दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत व्हेली, मात उपचारा वेळार तिका मरण आयलें. आमकां 19 तारीख म्हणल्यार आयताराक सांजचो आमकां सावथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांतल्यान कॉल आयलो की एक बायल ब्रॉड डेड हाडलें एज अ केस ऑफ इलेक्ट्रिकेशन. सो मागीर आमी आमचो PSI आसतना विजीट केली सावथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत आनी कळून चुकलें की जी बायल रेश्मा नदाफ एज अबाउट 29 इयर्स ही रुमडामळ हावसिंग बोर्ड रावता. तिणें उदक तापोवपाक हिटर घालो आनी जेन्ना हिटर घातलो तेन्ना ती त्या हिटरा बरोबर लायव्ह कॉन्टेक्टा आयली आनी तिका शॉक आयलो. आनी शॉक येतकीर मागीर तिच्या फॅमिली मेंबरान तिका हांगा हॉस्पिटलान व्हेली वेर शी वॉज डिक्लेअर ब्रॉड डेड. सो आफ्टरवर्ड्स आमी पोस्टमॉर्टमाक तिजें इनक्वेस्ट पंचनामा केलो आनी बॉडी पोस्टमॉर्टमाक रेफर केली आनी डॉक्टर गेव कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू इलेक्ट्रिकेशन. फर्दर वी हँडेड ओवर द डेड बॉडी टू द फॅमिली मेंबर्स फॉर फर्दर रायट्स. गोंयांत रावता गोंयची. Yes, she is staying in near Maruti Mandir. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मोल्या पळसकट्टा वाठारांतल्या थळाव्यांचे पार्सेकर फूड्स कंपनी आड आंदोलन सुरूच आसा. मंगळारा ह्या आंदोलनाचो 19वा दीस. सरकारान आमची दखल घेवची अशी मागणी आंदोलनाक बशिल्ल्या थळाव्या बायलांनी केल्या. तशेंच कांय दिसांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचो जल्मदीस येवपाचो आसा. तांच्या जल्मदिसाच आमकां न्याय दिवचो म्हणून थळाव्यांनी मागणी केल्या. आमकां आयज 19 दीस जाले आमी हांगा बसला. आमची कोणूच केअर घेयना आनी कोणूच आमची दखल म्हणून घेयना. कितें करता कितें चल्ला तें कोणूच पळयना आनी एकटो मनीस हो आमकां इतलो सतयता आनी कोणूच केअर घेयना. आमचे आमदारूय घेयना, आमचे मिनिस्टरूय घेयना, कोणूच घेयना. आतां मिनिस्टराचो आतां बड्डे येता. आपल्या बड्डे पयलीं तरी तेणें आमची दखल घेवन आमकां उठोवपाची हांगांतल्यान. आमचे हे कितें मॅटर आहा तें सॉल्व करचें तेणें. कोणी करचे म्हणटो मुख्यमंत्र्यान. आमी हांगा बसला 19 दीस जाले आनी कोणूच आमचे केअर घेयना. आमदारान मिनिस्टरान आमचे मातशें केअर घेवपाचें न्हू. कितें चल्लां तें मातशें दोळे उक्ते करून तरी पळोवपाचें न्ही. ओके. आतां इतले दीस फॅक्टरी बंद आसा पळय, तुमकां कितें वास बीन तशें कितें काय ना? ना आतां वास येयना. आतां बंद आहा न्ही म्हटल्यार वास येयना. आमची कोणूच हांगासर आमची हे करिना. कोण ती बाबा बसला ती मनशां आसा काय ना ती सुद्दां कोण चवकशी काडिना आनी कोण आमकां विचारिना आनी कोण पळयना. आनी आमी आतां इतकेच आमच्या आमदारा कडेन मागता कित्याक बेगीनचे बेगीन कितें तरी आमदारान आमकां हे करपाचें आनी हांगासर उठोवपाचें इतलें.
हेचे पयलीं तुमकां आमदारान मेळयलो न्हू सगळो? आमदार मेळ्ळेलो आमकां आमदार मेळून आमकां सांगलेले तुमी हांगा बसों नाका ते मागीर पळोवया अशें बी म्हणून आमकां सांगलेले आमदारान. पूण ते जावना सुद्दां जाल्यार परत येवन बसली आमी हांगासर आनी ते मेरेन आमचो आमदार बी आमकां मेळपाक हांगा येवना आनी आमी आतां हांगासर बसोन आसा. वत लागता कसले वतान कोणाक थंडी जाता कोणाक दूर येयला ती अर्दी बायलो आमच्या घरान जोरान फडफडून न्हिदोना घरा कडेन अर्दी कितल्या हॉस्पिटलान हाड दिसता एक का कितें आनी आमी आतां 5 जाणां पळय हांगासर बसोन आसा. ते आमच्यान घेवपा जायना कशीच आमकां सोंसना आमची भुरगीं बरी ना जाता तेंचो उस्वास कोणटा तांकां उस्वास घालपा सुद्दां मेळना इतलो घाण येता म्हणून दार लायले तरी घाण जनेल लायले तरी घाण. आमी आतां कितें करपाचें कितें वाचपाचें कशें आनी हे वत आमच्यान घेवपा जायना. लोक आतां हे वताक लागून खंय तरी न्हंयचे डेग वयता न्हंयचे डेगेक थंड सावले आनी आतां आमी हे वता हांगा रस्त्यार तळमळटा रस्त्यार तळमळटा तरी आमचें कोणूच हे घेयना. मागीर आमी कितें हांगाच मारपाचें रस्त्यार हे बेगीनचे बेगीन बंद करा. कशे तरी उपकार जातले पूण आमकां हे वता मातसा ती आमकां भायर काडा आमी आमच्या घरान तरी रावता. कोणाक डायबिटीस आसा कोणाक परशेर आसा कोणाक घुवळ येता चक्कर येता मागीर ती मेल्यार फाल्यां सकाळीं कितें करपाचें आमी कशें हें करपाचें? तुमकां ही बंद जाली जाय? हय बंद जाली जाय आमकां वास सोंसना म्हणून आमी बसला न्हू रस्त्यार. फक्त तेगे रेंडरिंग प्लांट बंद जाल्लो जाय काय सबंद बंद जाली जाय? ना ते कट्टी सगळे बंद जाय. 19 दीस जाले हांगा आंदोलन चालू आसा. फक्त पार्सेकर फूड्स प्रकल्प जो आसा तो बंद करचो म्हणून हांगा आंदोलन चालू आसा. पार्सेकर फूड्स जो 2018 कितें हांगा चालू जाल्लो तेणे हांगा फक्त पोल्ट्री फार्म घातलेले तेन्ना लोकांनी ताका पंचायतीन ताका परमिशन दिल्लें. हांगा लोकल जो पंच आसा तेणी ताका परमिशन दिल्लें आनी त्या संदर्भात तेजी कार्य चलतालें. पूण हळूहळू तेन्ना वास बी येनासलो. जेन्ना हांगा तेणी रेंडरिंग प्लांट घातलो आनी तो प्लांटाची जो सगळे दक्षिण गोवाची जे कोण खंयचे हाडून तो माल हांगा कुसोवन तेजी पॅडिग्री करपाक लागलो तेन्ना हांगा मोठ्या प्रमाणांत हांगा वास येवपाक लागलो अशें ते लोक सांगता. तेन्नाच्यान लोकांक हो प्रकल्प नाका अशें जाल्लें आसा. कारण 2 वर्सां जालीं ती जेवपाक गेली दनपारची जाल्यार वास येता. रातची खंय कामांतल्यान येयले आनी जेवपाक जावं च्या पिवपाक गेले जाल्यार वास येता. तेन्ना सरकारा कडेन तेंची मागणी आसा ज्या मुख्यमंत्र्या कडेन तेंची मागणी आसा की मुख्यमंत्र्याच्या वाडदिवसा पयलीं तरी आमकां कितें तरी भेट दी अशी ही लोक म्हणटा. पूण आतां अजून मेरेन तर तांकां कोणी तेंची वाली हांगा जाल्ले ना कोणी तेंची दखल घेतली ना अशेंय ते म्हणटा. सेक्शनान 16 स्ट्रक्चर मेळ्ळे तेजे पूण आतां इनलिगल आसा काय ते लिगल आसा हे पंचायत आतां सद्याक तपास चालू आसा. आनी ह्या संदर्भात आतां येते कांय दिवसांत तांकां समज जर लिगल मेळ्ळें जाल्यार तांकां शोकॉज नोटीस धाडटले अशेंय आमकां कळयलें आसा. तेन्ना सरकारान हेची बेगोबेग दखल घेवची आनी तांकां न्याय दिवचो अशी तेंची मागणी आहा. गोमंतक टीव्ही खातीर फळस काडवेल्यान एकनाथ खेडेकर. वास्कोत परशुराम जयंती कार्यावळी वेळार सेंट फ्रांसीस झेवियर हांचे विशीं केल्ल्या आक्षेपार्ह विधानाक लागून राजकीय वातावरण गरम जाला. सगळ्यांनी पुलिशेंत कागाळ केल्या पूण अजूनय तांकां अटक कित्याक जायना असो प्रस्न करीत मुख्यमंत्र्याच्या वाडदिसा पयलीं तांकां अटक करपाची मागणी फातोडेचो आमदार विजयान केल्या. जाल्यार दिगंबर कामतान ह्या विधानाचेर खर निशेध केला. तशेंच क्लायड क्रॅस्टोनूय खर उतरांनी आपली तिडक उक्तावपी प्रतिक्रिया दिल्या. ह्या प्रकरणात संबंधित व्यक्तीचेर फुडले पावल सरकाराचें कितें आसतलें हाची गोंयकार वाट पळयता. की गोंयची जनता गोंयचे सगळे राजकीय फुडारी बेजार जाल्ले आहा. जे कितें ते गौतम खट्टरान गोंयचे साहेबाक म्हणलें ती गोंयची प्रजा बेजार जाल्या रागार जाल्ली आहा. पुणून FIR फायल केल्या खूब जाणांनी. फुडें कांय जायना. फुडें तो गौतम खट्टराक केन्ना अरेस्ट करतात ताका केन्ना हाडटात ताका हांगा आपयल्लो त्या लोकांचेर कितें एक्शन जाता हें सरकार कांय उलयना. स्टेट गेस्ट म्हणून स्टेटस दिल्लो ताका प्रोटोकॉल दिल्लें आनी प्रोटोकॉल मंत्री त्या स्टेजीचेर ताणें जें कितें उलयलां तें एन्डोर्स करता. बंद कर म्हणपाचें सांगपाचें सोडूच तो तें एन्डोर्स करता आनी मुखेलमंत्री म्हणटा की ताणें ताका बंद करूंक जाय आशिल्लो. ही आतां परिस्थिती आहा. हाजो अर्थ कितें? गोंयचो सरकाराचो स्टँड कितें हाजेर? गोंयांत आमी खूब मुखेलमंत्री पळयले. भाऊसाहेब बांदोडकार धरून प्रतापसिंग राणे धरून मनोहर पर्रेकर धरून पार्सेकार धरून रवी नायक दिगंबर कामत खूब मुखेलमंत्री नॉन क्रिस्तांव मुखेलमंत्री पळयले. पूण केन्नाच अशें जावं ना
की गोंयचे सायबाक गोंयांत येवन गोंयचे परजेचे फुडें ताजो इन्सल्ट असो केन्नाच जावंक ना. ह्या सरकाराच्या टेन्युरान असले लोक येतात हांगा गोंयांत आनी गोंयांत गोंयच्या सायबाचेरूच उलोवन वतात आनी मागीर आमी कितें करतात, आमी FIR फायल करतात. अरे हाडटा कोण तांकां येवपाक कोणे आपयलो, कोणे तांकां स्टेट गॅस केलो, कसो तुजो मंत्री थंय पावलो आनी ताणें डिफेंड केलें. क्लियर कट सरकाराक वॉर्निंग दिवंक सोदता. मुखेलमंत्र्याचो वाडदिवस लागींच आसा म्हणून 24 तारखेक ताजो बर्थडे म्हणून. बर्थडेचे पयलीं मुखेलमंत्र्यान ताका जर श्राप गोंयचे जनतेचे नाका जाल्यार बर्थडेचे पयलीं ताणें त्या गौतम खट्टराक धरून हाडूंक जाय, दाखोवपाक की गोंयांत सरकार म्हणटी वस्त आहा म्हण, गोंयांत पुलीस म्हणटे डिपार्टमेंट आसा म्हण. गौतम ठक्करान जो स्टेटमेंट केला ताजो हांवें काल ऑलरेडी निशेध केला. हांव ताजो पूर्णपणे निशेध करता. गोवा एज ए स्पेशालिटी ह्या गोंय राज्यांत सगळे धर्माचे जातीचे लोक पुणे गोविंद्यान रावतात. कितले वर्सां जाली. हांव ल्हान आसतना आवय बरोबर सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या फेस्ताक वचपी, अजुनूय हांव फेस्ताक वता. आनी ताका लागून जो स्टेटमेंट कोणें केला आनी ज्यांनी तें ऑर्गनायज केला, म्हाका खात्री आसा की चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत will take action against all those who have done this mistake. This is a grave mistake. This cannot be tolerated in the state of Goa. On the 18th of April, in Vasco, Goa, there was a public gathering. And in that gathering, a man called Gautam Khattar gave a speech. And in that speech, he made some derogatory and insulting statements on St. Francis Xavier. St. Francis Xavier, who is also known as Goinchar Sahib, is revered by Goans and people from all religions and faiths. People across the country, across the world, come to Goa to pay their respects to St. Francis Xavier. Movin Godino claims that he also reveres St. Francis Xavier. Then why did he not stop this speech? Is the Bharatiya Janata Party government in Goa supporting the statements made by Gautam Khattar? Because the people of Goa are very hurt. People who worship St. Francis Xavier are very hurt and they need justice. The government of Goa should take immediate action and make sure that this man, Gautam Khattar, is arrested immediately. If he has left the state, then they should make sure that they contact other states and try and find out where he is and bring him to Goa and make sure he is arrested. बायला आरक्षण विधेयकाक लोकसभेत विरोध करपी काँग्रेसीक येवपी वेंचणुकेत जनतेनूच तांची सुवात दाखोवची. काँग्रेस आनी विरोधी पक्षांच्या विरोधा खातीरूच बायला आरक्षण विधेयक संमत जावपाक शकलें ना अशी टिका मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केली. पणजे भाजपाच्या महिला कार्यकर्त्यांनी निषेध मोर्चा आयोजित केल्लो. ह्या वेळार मुख्यमंत्री उलयलो. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यानी वुमन सेंट्रीक गव्हर्नन्स चलयले. वुमन सेंट्रीक गव्हर्नन्स म्हणजे इतकें, माझ्या माता भगिनीक कितें जाय तें दिवपाक जाय. 2014 तुमी पळयात, जर कोणाक टॉयलेट जाय ताका टॉयलेट दिलो, जर कोणाक घर जाय ताका घर दिलें, जेका कोणाक अकाउंट ओपन करपाक जाय जनधन अकाउंट केलो, पण ताका विरोध कोणी केलो? काँग्रेसीन सातत्यान, म्हणजे आमी म्हणटा की जे देश विरोधी तांच्यांनी स्टँड घेतलेलो आहा. अराष्ट्रीय आहात ते वुमन विरोधी आहात. या देशातल्या 70 कोटी महिलांचो अपमान जर कोणी केला असत जाल्यार ह्या काँग्रेसीन केला. हांकां धडो शिकोवपाची गरज आसा. आमी सातत्यान म्हणटा की देश विरोधी काम करपी काँग्रेस हांच्यांनी जनधन खातीर हाका विरोध केला, हांच्यांनी आमी CAA बील हाडले ताच्या खातीर विरोध केला. भारतीय जनता पार्टीन वुमन्स बील जे 2023 पास केल्लें दोन्ही हावजांनी तें बील फुडें वचपाक दिवना. आनी कोणें फुडें वचपाक दिवना? हे सगळे विरोधी पक्षांनी काँग्रेस पार्टीन. कित्याक तांकां आमची भलायकी नाका, आमची महिला फुडें वचपाक नाका. आमकां तर महिला तर फुडें आज जर सरतली जाल्यार राजकारणांत तांकां इक्वल हक्क मेळपाक जाय जसो एक पुरुशाक मेळटा. आनी तो कोण दिता? 2014च्यान जे महिलाक आमी पळयता की हक दिला तो फक्त माननीय मोदीजीन दिल्लो आसा. ज्यो स्किमी आमच्या महिला खातीर केल्या 2014च्यान त्यो फक्त आमी पळयल्या की
वेगळ्या स्किमी महिला खातीर त्यो फक्त आमी आमचे भारतीय जनता पार्टीन आनी मोदीजीन महिला खातीर स्किमी केल्ल्यो आसा आनी हे जे बिल पास जर जाल्लें जाल्यार आमकां प्रत्येक महिला खातीर एक आरक्षण मेळटा आशिल्लें, प्रत्येक महिला खातीर आपले स्वप्न आपले हक्का खातीर आमकां एक स्थान मेळटा आशिल्लें शासनान आनी प्रशासनान आनी हे करपाक तांणी दिवना आमचे प्रत्येकाचे आमचे हक्काचेर तांणी पांय दिल्लो आसा. भारतान आणि आमच्या गोंयांतूय वी आर वुमन आर 50% ऑफ द पॉप्युलेशन ऑफ द कंट्री एंड ऑफ आवर स्टेट आणि हो आमचो हक आमचो प्रायम मिनिस्टर आमच्या खातीर लढलो पूण काँग्रेस पार्टी आनी ताचे अलायन्स पार्टी दे ब्लॉक द बिल आनी ताका लागून आमी निशेध करपाक हांगा एकठांय जाल्ली आहा. सांगलाचे परमाणे इन अनदर 6 months टायम आमची इलेक्शन आहा आनी हेच पार्टी आमकां वोट मागपाक येतले. दॅट टायम वी हॅव टू आस्क देम कोणल्या तोंडान तुमी आमकां वोट मागपाक येयला. देन यू ऑल हॅव block the bill, when you have paid the bill. But still we don't lose our hope. Modi ji है तो मुमकिन है. बायला आरक्षण विधेयकाचेर डॉक्टर अंजली निंबाळकरान महत्वाची भूमिका घेतल्या. बायलांच्या आरक्षणाक काँग्रेसीचो विरोध ना, पूण सरकारान पयली जाती प्रमाण जनगणना करची अशी मागणी तिणें केली. हे जनगणनेच्या आदाराचेर बायलांचे आरक्षण चालीक लावपाक जाय अशें तिणें स्पश्ट केलें. 2023 वर्सा राज्यसभेत बायलांचे आरक्षण विधेयक संमत जाले तरी त्याची अंमलबजावणी अजून प्रलंबित आसा. संसदेत हे विधेयक परतून हाडल्यार सगळे विरोधी पक्ष ताका तेंको दितले अशेंय तिणें सांगलें. मजगती भाजपाचेर टिका करतना निंबाळकरान भाजपाची भूमिका बायला विरोधी आसा अशें म्हणत भाजपान बायलांच्या प्रश्नांकडे सदांच दुर्लक्ष केलां असोय आरोप केलो. अगर इतना ही सम्मान नारी को देना है तो 2023 का लेके आए बिल, सारा अपोजिशन विपक्ष उनके साथ खड़ा है. वही बिल के लिए जब सोनिया गांधी जी ने और राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने तो मुझे लगता है 2017 में लेटर लिखा था कि आप वो नियम क्यों नहीं लागू कर रहे हैं. राहुल गांधी जी ने भी उनको लेटर लिखा था अराउंड 2018 में कि आप राज्यसभा में जो पास हुआ है महिला आरक्षण बिल, आप उसको क्यों नहीं ला रहे. और उसको हम फुल सपोर्ट, जब हमारे नेता विपक्ष खुद बोल रहे हैं कि फुल सपोर्ट देते तो वो क्यों नहीं ला रहे. बस ये आज एक बड़ा मुद्दा आज सारे देश के महिलाओं के सामने हम रखना चाह रहे. इनका बस यही है कि अगर जारी करो तो अपना डिलिमिटेशन का मुद्दा होता है और अगर नहीं जारी होता है तो अपोजिशन को बदनाम करो कि ये कैसे महिला विरोधी है. तो चित भी मेरी और पट भी मेरी, ऐसा काम आज मोदी सरकार ने किया है. और हमेशा बीजेपी हमेशा महिलाओं के विरोध में काम करती आई है. इतिहास गवाह है इसके बात के लिए. मॉनसून सेशन में हम उसको साथ में पूरा विपक्ष दल उनके साथ खड़ा होकर वो वुमेन रिजर्वेशन पास करने के लिए तैयार है. दूसरा मुद्दा उसी में जो SC ST को रिजर्वेशन और आदिवासियों को रिजर्वेशन है, वो रिजर्वेशन कास्ट सेंसस के बेसिस पे इमीडिएटली लागू कीजिए. 2029 में अगर आपको लागू करना है तो कास्ट सेंसस के बेसिस पे रिजर्वेशन का भी लागू होना जरूरी है. श्रीदेवी लयराई जात्रेच्या यशस्वी आयोजना खातीर विरोधी पक्ष आमदार कार्लोस फेरेरा हांणी सरकार आनी प्रशासनाची तोखणाय केल्या. योग्य नियोजन आनी सुटसुटीत व्यवस्थापन करपा खातीर उत्तर गोंय प्रशासनाक तांणी परबी दिली. तशेंच तांणी केल्ल्या बऱ्या वावराचे उपकार मानप गरजेचें अशेंय तांणी सांगलें. पळयात. आज आमचे शिरगांव देवी लयराईची जात्रा आनी सगळे आमचे भाव भयणीनो आनी गोंयकारांक हांव शुभेच्छा दिता. हांव जात्रेक गेल्लो, दनपारां गेल्लो अबावट 11 o'clock आनी तेन्ना हांव गेलो तेन्ना बरो करून पळयला सगळे अरेंजमेंट केल्ले ते आनी हो बारीक व्हिडिओ काडला. हांव एक स्पेशल प्रेज करपाक आनी कॉंग्रेच्युलेट करपाक आमचे सरकाराचे एडमिनिस्ट्रेशन, आमचो नॉर्थ गोवा कलेक्टर अंकीत यादव म्हूण आसा तो IAS ऑफिसर, आनी तेणें कंट्रोल घेवन हे सगळे बोर करून अरेंजमेंट दवरल्यात लोकां पासत. हांव पळयलें तेन्ना बरे पॅसेज गेल्ले लोकांक वचपाक. आमी तिरुपती वयतात तेश कोन
आनी अशें करून लोकांक सामकी लायनीन बरें वचपाक मेळ्ळें. गर्दी नाशिल्ली, देवळां भितर पासून गर्दी नाशिल्ली. सो हे कलेक्टर, आमचो डेप्टी कलेक्टर बिचोलीचो, आमचो मामलादार आनी जॉयंट मामलादार बिचोलीचे, आमगे SP नॉर्थ गोवाचो हरीश मडकयकर, मागीर DYSP बिचोली, हांव तेका वळखना म्हूण फोनार उलयलो, आनी PI बिचोली आनी तेगे ऑफिसर सगळे आनी तेचे पुलीस तेंचे वांगडा आशिल्ले ते बरें काम करताले. हांवें पळयलें ट्रॅफिकाचे पासून फायर ब्रिगेड सगळे आशिल्ले थिंगा. पूण हांव कित्याक विडियो करूंक सोदतां, कितें वायट तेन्ना रोखडे आमी बोबाट करतात, पूण कितें बरें केलें जाल्यार केन्ना आमकां याद येना एक थँक्यू म्हणपाक. देखून हो बारीक विडियो काडला, तांकां थँक्यू म्हणपाक, देव बरें करूं म्हूण. आनी अशेंच फुडें चिंतून आमी सगळे वांगडान आसूं जाय. आनी एक स्पेशल थँक्स पासून देवळाचे कमिटी मेंबर, कित्याक तेणे पासून इनपुट्स दिले, कॉपरेशन दिलें आनी लोकां बरोबर रावले. ते फेस्टिवल आमचो जात्रा बरो घडोवपाक, बरो हाडपाक, लोकांक पासून देवळां भितर पावून पांय पडपाक चान्स दिला. राज्यात कॅसिनो व्यवसायात आशिल्ल्या डेल्टा प्लेजर क्रूज कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड, गोंय सरकार आणि कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स हांच्या आड दाखल केल्ली जनहित याचिका उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान सुनावणे खातीर दाखल करून घेतल्या. इनाफ इज इनाफ संघटना आणि हेरांनी दाखल केल्ले याचिकेचेर उच्च न्यायालयान गोंय राज्य, कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स आणि डेल्टा प्लेजर क्रूज कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड हांकां नोटीस जारी केल्या. या प्रकरणाची फुडली सुनावणी 22 एप्रिलाक जातली अशें कळटा. मुर्डा कमनीदाद हांगाची खाजन आनी खारफुटी वाठारांतली बेकायदेशीर बांदकामां तशेंच पर्यावरणाच्या उणावा संबंधी दाखल केल्ले याचिकेचेर सुनावणी करतना मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान महत्वाची निर्देशां दिल्यात. पावसाचो हंगाम सुरू जावचे पयलीं वाठारांत पुनरुज्जीवनाचें काम पुराय करपा खातीर वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांक खर मुजत न्यायालयान दिल्या. पावसाच्या दिसांनी ट्रक आनी जड यंत्रणा वाठारांत भितर सरूंक शकची नात. देखून ही कामां झुजापावण्यार करपाची गरज आसा अशें न्यायालयान नदरेक हाडलां. तशेंच न्यायमूर्ती वाल्मिकी मेनेझीस आनी न्यायमूर्ती अमित जमसांडेकर हांच्या खंडपीठान गोंय कोयर वेवस्थापन महामंडळाच्या गैरकारभाराचेर ताशेरें ओडलां. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.